हाच्या वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन जेजू जंयसर वेतालो थंयसर रोखडोच लोक ताचेशी वोडोन येतालो, कित्याक ती सोत मानताली, ती ताचेर विस्वास दवरताली की तो खरेपणी आमकां बरो कोत्तलो म्हणून. फकत ताका हात लायलो, ताचे कडेन मागलें जाल्यार तो रोखडोच तांकां बरो कोत्तालो. आयज कोडकार ताचेशी येता, तरेतरेचो लोक ताचेशी येता आनी तो तांकां स्पर्श कोत्ता आनी बरो कोत्ता. आमी हांगसर येता तेन्ना ह्या भावार्थान तर आमी येत जाल्यार खरेपणी जेजू ह्या मेसांतल्यान आमकां मेळटा, ताका तर आमी हे भाशेन स्पर्श करून दीत, ह्या भावार्थान आमी रावत जाल्यार खरेपणी आमकां पेकोवणी मेळटली. आनी खूब जाणांक मेळिल्ली आसा आनी मेळत आसा. आमी देवाक दिनवासया, कित्याक तो आमकां कुडींत, मनांत, आत्म्यांत आमकां तो घटाय दिता. कित्याक आमकां बावतिस्मा वरवीं ताचो पवित्र आत्मो दिलेलो आसा आनी ताच्या रोगतान ताणें आमकां नितळ केल्लें आसा. आनी हाका लागून हे तिनूय साक्षी आमचे मदें आसा आनी आमी हे परी देवाक अदीकून अदीक क्रिस्तांव म्हणून ताका हाजीर कोत्ता. आमच्या सगळ्या संदर्भांत आमी हिंचर कामाक वेता, शिकयता, प्रवास कोत्ता तेन्ना आमी क्रिस्तांव म्हणून ती दुसरी रोखडीच आमकां वळखतात आनी आमकां भियोंक लागतात. भियोंक लागपाची गरजूच ना. कित्याक म्हणून भियेतात? आमी तांकां भाट्टेल्या म्हणून, तांकां आमी क्रिस्तांव कोत्तेल्या म्हणून ना. आमी बरें पळय तें दुसऱ्यांक दिता तेन्ना तीं देवाचीं भुरगीं बरीं जावंक जाय जाल्यार आमचे कडेन तीं शिकतात. कित्याक आमी खूब फावटी दुसऱ्यांक पावता, तांचें आयकोता, तांकां बरो सल्लो दिता, तांकां मदत कोत्ता. आनी हें जावन आसा आमचें क्रिस्त जिवीत. हे भाशेन आमी सदांच रावया. जेजू भाशेन आमी ताका फुडें काडून ताणें दुसऱ्यांक बरीं उतरां कोन्यो कोच्च्यो म्हणून आयज आमी आमचें जिवीत पोत्तून ताका भेटोवया. हे भेटोवणे वरवीं सगळीं आमी हात उंटेन धरून दोळे बंद करून ताका हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर कुडींत, मनांत, आत्म्यांत येता आनी आमकां जिवीत ओतता. आमचें जिवीत ताचें सोबें आसा, तर आमची चिंतना, भावना, चाल ताचें सोबें दवरली म्हणटच तो ती नितळ निर्मळ करून आमकां ताची बरी चिंतना, उतरां, कोन्यो आमचे भितर घालता आनी आमी ताचे सारकीं अदीक जावंक पावता आनी जियेता. तर हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक जेजू सोबें घडोवन येवच्याक आतां आमी ताका आमचें जिवीत समर्पुया. हे भेटोवणे वरवीं. आमेन.